नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा पडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आयज सावन 10वेच्या परीक्षेक सुरवात. राज्यातल्या 32 केंद्राचेर 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. आज पयली भास म्हळ्यार इंग्लीश, मराठी वा उर्दू विशयाचो पेपर जालो. अंदू चल्यांत परस चलयांचो आंकडो चड. 9,297 चले जाल्यार 9,574 चलये परीक्षेक बसल्यात. पोरू 18,914 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्ली. निमाणो पेपर 21 मार्चाक. शेनवार सावन 10वेच्या परीक्षेक सुरवात जाल्या. राज्यातल्या 32 केंद्रांनी 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. शेनवारा पयली भास विशयाचो पेपर 21 मार्चाक खंय निमणो पेपर. आयच्यान SSC बोर्डाची एग्जाम सुरू जाल्ली आसा आनी ही एग्जाम आहा ती 1 मार्च टू 21 मार्च पर्यंत एग्जाम चलतली आनी एग्जामीक 18,871 भुरगे बसले आसा. तातूंतले 9,200 प्लस भुरगे बॉयज आसा आनी 9,500 प्लस गर्ल्स आसा. सो अशा तरेन ही एग्जाम सद्या सुरू जाल्ली आसा आनी आमकां हांगासर सकाळी टायमाचेर स्कुला भायर खुबशीं भुरगीं दिश्टी पडटात. तांचे पेरंट्स तांकां घेवन येतना दिश्टी पडटा. सो भुरग्यां बरोबर पेरंट्साचेरूय हांगासर टेन्शन आमकां दिश्टी पडटा. हे सद्या सिट्युएशन जाल्लेलें आसा. आमी बिचोले सेंटराचेर आसात. 10वेची परीक्षा आज सुरू जाता आनी बिचोले सेंटराचेर जवळ जवळ 1,300 विद्यार्थी आसात. पूण आज भितरले 915 विद्यार्थी आपली एग्जाम आन्सर करतात. आज इंग्लीशचो पयलो पेपर आहा आनी शांतादुर्गा हायस्कुलान आमचे 543 भुरगे आसात. तर 22 ब्लॉक्स आमी केल्ले आसा. सेकंड सब सेंटर जे आमचे आसा ते आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल, थंयसर आमचे जवळ 220 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी 11 ब्लॉक्स थंयसर आसात. आनी राधाकृष्ण विद्यालय हे थर्ड आमचे सेंटर आसा. थंयसर 152 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी थंयसर 9 ब्लॉक्स आसात. जे विद्यार्थी आमचे CWSN म्हणटा म्हणजे खास विद्यार्थी जे आमचे आसा तेंचे आमी सिटींग अरेंजमेंट जे आसा ते राधाकृष्ण विद्यालयान केल्ले आसा. जवळ जवळ आज आमचे 50 ते 60 ब्लॉक्स सगळे कडेन चालू आसात आनी आज पयलो दीस असल्या कारणान पेरंटूय आज आमच्या सेंटराचेर खूब येयल्ले आसा आनी वेवस्था आमी एकदम बरी केल्ली आसा हांगासर विद्यार्थ्यां खातीर. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. सांखळे पावसाचें उदक वचूंक बांदिल्ल्या गटारांत घरांतले सिवेजीचें उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास. 2 दिसां फाटीं पालिकेन पळोवणी केल्ली त्या वेळार हो प्रकार खंय नदरेक आयिल्लो. मजगतीं हो गटार खंय वाळवंटी न्हंय मेळटा. न्हंयचें उदक प्रदुशीत, थळाव्यांक हुस्को. सांखळे पावसाचें उदक तुमचें न्ही म्हूण सांखळे पालिकेन गटर बांदले. मात थळावे त्या गटरांनी घरांतलें सिवेज सोडटात. तें उदक वचून न्हंयत मेळटा. न्हंय प्रदुशीत जाता, थळाव्यांक हुस्को. ही जी सायडीक जी ड्रेनेज लायन आसा पळय जी फक्त पावसाच्या उदका खातीर आसा तांच्यांनी चिंतलें की रोड कट करनासतना त्या ड्रेनेजांसूनच हे डक्ट जे आसता भितरसून हे आमचे उदकाच्यो पायपलायन घालच्यो म्हणून. पण पळोवपाक आयज जेंचे 2-3 फातरी काडल्यो अशें पळोवपाक गेले की वयर हॉस्पिटल ते सकयल आमचे BJP ऑफिस पर्यंत जे उदकाच्या पावसाच्या पाण्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम आसा पळय तितून अक्षरशः लोकांनी सगळ्यो ज्यो न्यू अपकमींग बिल्डिंग्स येयला तांच्यांनी आपले सिवरेज वॉटर सोडलेले आसा आनी लागीं 1 मीटर खड्डो हो सिवरेज उदकान अक्षरशः तुडुंब भरलेले आसा. आतां रोगराई बीन पसरतली आनी भरपूर फुडें त्रास जातले. आमी जो हालींच आमच्या ऑर्डिनरी मिटिंगेक एक ठराव घेतला सगळ्या नवीन येणाऱ्या प्रोजेक्टांक STP कंपल्सरी जाय ताच्या फाटल्यान रिजन आसा ते हे मेन रिजन आसा. जे उदक नियोजन पावसा खातीर केलां की पावसांतलें उदक येतलें ह्या गटारान पावतलें आनी थंयसून तें न्हंयक वयतलें. जेन्ना ह्यो गजाली निर्देश येता की सांडपाणी जे घरांत वापरता उदक आनी घाण उदक जे त्या गटारान उडयता आनी त्या गटारांतलें उदक सदां डायरेक्ट त्या न्हंयेन वयतलें. त्या न्हंयेचें उदक दूशीत जातलें आनी तेंच उदक पिवपाक आमकां सांखळेकारांक पिवचें पडटलें. ही निर्देशन जेन्ना नगराध्यक्ष सिटी बरोबर दिश्टीन आयलें जाल्यार तेंच्यांनी ह्या बाबतींत जे संबंदीत व्यक्ती जे आहात जेंकां ह्यो गटारी कनेक्ट करून सांडपाणी सोडपाक तांकां एक आव्हान केलां की बाबा ह्यो गजाली करचे न्हू. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मुरगांवां वीज खात्याच्या प्रॉपर्टींतले ट्रेसपास करतल्यांचेर आनी कारवाय आडयतल्यांक पुलिशेन कागाळ करता म्हूण काशीनाथ शेट्ये उलयलो. आमदार सोडून 4 जाणां आड खंय कागाळ करतलो. आडयतल्यांचे खंय व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा. पुलीस FIR करना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी. मुरगांव वीज खात्याच्या प्रॉपर्टीत एका बार्राक केल्ली वाट बंद करपाक गेल्ले कडेन काशीनाथ शेट्टी आनी आमदार संकल्पाचें वाजलेलें. स्ट्रेसपास करतल्याचे आनी कारवाय आडयतल्या आड कागाळ करता म्हूण शेट्ये उलयलो. ते केन्ना आमकां तशें हे गुंडा कोण येता तांचेर आमचो ते लोकांक तुमी वाट दिल्यार सुद्दां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आनी तुमी हांवें तांकां सांगलेलें तूं ते 4 आसा पळय एक देवूळ आहा कुशीक देवूळान तेकून 12 ते सगळ्यांक 4 वाटो दिवपा ना. 4 वाटो तांणी फोडलेल्यो आसा. एक वाट तूं कर आनी वी वील गीव. आमी सुद्दां हेतून या
पूण कशें गुंडायजम आनी हें करून न्हय, ते दोगांचे तिगांचे फोटो हांवें आतां दिल्या पुलिसाक. आतां ते FIR तांचेर करतलो. एक तो दुर्भाटकर म्हणून कोण आसा तो खंय क्रिमिनल लिटरी शिटर आनी वो स्टँडींग आनी PSIक उबो रावलेलो तेन्ना तो PSI बरोबर उबो रावलो. तो सांगता वी हॅव अ कॉन्टॅक्ट इन पुलीस. आपलो बालन म्हणून चोडणकर म्हणजे खंय कुडके करतलो कोण तरी, आय डोंट नो. आनी तेजे हय थंय म्हाका खुशी सगळें आहा म्हजे कडेन, हांव वील प्रोड्यूस एवरीथींग. तो आसा थंय आनी तो मिनिस्टरा बरोबर, तो MLA बरोबर येवंक ना, तो पयलो येवन उबो रावला म्हजे बरोबर की हें करूं तुका दाखयता आमी, नाल्यार तूं हांगाच्यान वच, अशें तशें ताणें म्हणलें. ते 2-3 जाण आनी तांची गाडयोय आसा थंय भितर, सगळें आहा म्हजे कडेन. ते कशें गाडी घेवन आयल्या, दुसऱ्याची गाडी कशी आहा, तो PSI बरोबर कशें, तो थंयचो रेजिडेंट न्हय, तो कित्याक आशिल्लो थंय ट्रेसपासान म्हाका धमकी दिवपाक, ताका लागून हांवें आपयलो. म्हजे कडेन सगळे 4 सायडीचे व्हिडियोज आसा आनी कंटिन्युअस व्हिडियो हांवें ते CCTVचो लावन दवरलो थंय पयलोच, कित्याक हांव जाणाशिल्लो हो इन्सिडंट आनी ताजो कंटिन्युअस व्हिडियो आहा. ताणें दवरचे तकलेन की कितें ना ते पळय सुद्दां आहा आमचे थंय. आय वील डू इट. 0 FIR तांणी करपाचो. हांव पंजीम पुलीस स्टेशनार हो FIR दितलो. तांणी जर करना आय वील गो इन कोर्ट अंडर 156(3). प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराजाची राजवट नाशिल्ली म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रेन वक्तव्य केला. त्याच्या उपरांत बोवाळ. व्हिडिओ व्हायरल जातकूच बजरंग दळाचे वांगडी भेंब्र्याच्या घरा पावले. शिवप्रेमींच्यो भावना दुखयल्यात म्हूण घरा भायर निदर्शनां. भेंब्र्याक खंय शिवाजी महाराजाचें नांव घेवचो अधिकार ना. उदय भेंब्रे म्हणटा हांवें सांगलो तो इतिहास. देशाचो नागरीक ह्या नात्यान शिवाजी महाराजाचें नांव घेवचो म्हजो अधिकार. गोंयांत साश्टी तिसवाडी आनी बार्देस तालुके सोडले जाल्यार हेर तालुक्यांनी शिवशाही म्हूण फर्मागुडी जाल्ल्या शिवजयंतीच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. ह्या वक्तव्या उपरांत आदलो आमदार आनी ज्येश्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रेन व्हिडिओ करून गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजवट नाशिल्ली म्हूण विधान केलें. ह्या विधाना उपरांत खेळ बोवाळ. बजरंग दळाचे वांगडी शुक्रार राती तांच्या घरा पावले. गेटीर रावन निदर्शनां. अरे लोक देवा सारखे पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराजाक, तेवूय तूं विसरलो. तूं तेवूय विसरलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोकांची भावना आसा, ह्या खातीर तरी तूं मातसो वगी रावपाचो मरे. मजगतीं ह्या प्रकरणाचेर आदलो आमदार उदय भेंब्रेन आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ना म्हणाले तूं बायलो गेटी भायर. आनी मागीर काळखांत राविल्ले कितलेशे लोक गेटी बगले आयले. म्हणटकच घडये ताणें चिंतिल्लें की हांव भायर सरतलो आनी मागीर गिरावो बिरावो कितेंय करपाचें. पूण हांव म्हणटो रावलो हांगाच आनी तुमकां म्हाका सांगपा आसतना सांगात. घोशणा जाल्यो शिवाजी महाराज कीचे आनीक भाशणां केलीं 1-2 जाणांनी. मागीर म्हाका मदीं प्रश्न विचारलो, म्हाका जापूय दिवंक दिना. हांवें म्हणलें एक तर तूं भाशण करता जाल्यार हांव आयकतां आनी तूं प्रश्न म्हाका विचार जाल्यार इतली जाप आयकून घे, तेंय पासियेंस ना. जायतो वेळ असो बोवाळ घाले आनी गेले. तांचें म्हणणें अशें की तुका शिवाजीचें नांव घेवपाचो हक्क ना. ताका सांगलें हांवें बाबरे म्हळें हांव ह्या देशाचो एक नागरीक. संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान म्हाका अधिकार हो दिला आनी शिवाजीक हांव ह्या देशाच्या इतिहासांतलो एक हिरो मानता. शिवाजीचें नांव घेवपाक म्हाका कोण रावंक शकता? तो अधिकार म्हण म्हाका कोणें दिवपाक गरज ना, तुवें दिवपाक गरज ना, दुसऱ्यांनी दिवपाक गरज ना. तो अधिकार म्हाका आसाच आनी हांवें सांगला तो इतिहास. तें सांगतकच फटकोन गेलो. तूं म्हणालो सीएमाचेर राग काडपा खातीर उलयला. सीएमाचेर म्हजी कसलें झगडें ना. फकत सीएम तें उलयला इतल्या पासून सीएमाचो रेफरन्स आयला. तें जर आनी कोणें उलयलो जाल्यार ताचें नांव येतलें आशिल्लें. हांवें पुस्तकांय बरयल्यात आनी व्हिडियोय केल्यात. तो इतिहास जें कितें बरें घडलां वो वायट घडलां तें कोणेंय करूं. त्यामुळे सगळें हांवें बरयलां. तूं आयकना जाल्यार हांव कितें करूं? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रे पुलीस स्टेशनार घेराव घालतल्यांक हाताळपाक PIन फावो तितले पुलीस नेमूंक ना अशें पेडणे SDPOन मांद्रे मर्डर केशीच्या चवकशी रिपोर्टान म्हणलां. घाळपणाक लागून आरोपीची सुरक्षा धोक्यान. केशीचो आयो आशिल्ल्यान PIन आपल्या हजेरेन आरोपीक व्हरपाक जाय, मात ताणें ती जबाबदारी ज्युनियर कर्मचाऱ्यांचेर दिली म्हूण रिपोर्ट सांगता. PI आड घेतिल्ली एक्शन योग्य DGP आलोक कुमार अशें म्हणटा. मांद्र्या जुनसवाड्यार फर्नांडिसाचे मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दिपन बत्राक हाड व्हर करूंक पुलिसांनी प्रायव्हेट गाडी वापरपाच्या प्रकरणा विशीं DGPन SDPO कडच्यान चवकशी रिपोर्ट मागिल्लो. आरोपांची चवकशी केल्या उपरांत पेडणे SDPOन रिपोर्ट दिला. रिपोर्टा प्रमाण
प्रकरणाचो निषेध करपाक लोकांचो जमाव जाव येता अशी PI कडेन म्हायती आसून लेगीत PIन फावो तितले पुलीस नेमूक नात. हाका लागून आरोपीची सुरक्षा धोक्यात आयली. PI ह्या प्रकरणात तपास अधिकारी आशिल्लो. आरोपीक ताणें ताच्या हाजेरेंत व्हरपाक जाय आसलो, पूण ताणें ज्युनियर पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर ही जबाबदारी सोपयली. DGP Alok Kumar has confirmed to Prudent that an appropriate action has been initiated against the Mandre PI on the basis of an inquiry report submitted by SDPO Pernem, in which he has pointed out certain lapses by Mandre PI in handling the murder case. Prudent has further learnt that a show-cause notice has been issued by North Goa SP to the Mandre PI. जरी SDPOन PIच्या ह्या घाळपणाचेर उजवाड घातिल्लो आसलो तरी आरोपीक खाजगी गाडयेंतल्यान व्हरपा-विशीं निर्णय PIनूच घेतिल्लो वा ताणें कोणाच्या तरी सांगण्यावेल्यान हे कर्म केल्लें ह्या प्रश्नाची जाप मात आजून मेळूंक ना. Mukesh Kumar for Prudent. सरकारी कचेऱ्यांनी VIP ट्रीटमेंट म्हूण बोवाळ. कोलवाळे राना खात्याच्या कचेरेन स्टाफाक ऑफिसा भायर दवरून अधिकाऱ्यांची बसका. MH गाडयेंतल्यान आयिल्ल्या व्यक्ती कडेन 2 वरां बसका. विचारल्यार सांगता कॉन्फिडेन्शियल. ऑफिस सावंड प्रूफ नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक भायर दवरले. काम सोडून सिटींग एरियेंत. खासा रिपोर्ट. फाटले कांय दीस भलायकी मंत्री विश्वजीत एक्शन मोडार दिसलो. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले. मात मंत्री विश्वजिता कडेन आशिल्ल्या राना खात्याच्या कोलवाळच्या कचेरेन ऑफिसराचो हुकुमशाही कारभार. कांय जाण खंय महाराष्ट्र रजिस्टर गाडयेन ऑफिसांत. तांकां घेवन खंय अधिकाऱ्याची बंद दारा आड बसका. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार कर्मचाऱ्यांक ऑफिसांतल्यान भायर दवरून अधिकाऱ्याची बसका. सुमार 2-3 वरां अधिकारी खंय काम सोडून सिटींग एरियेंत. न्हू पण आता तुम्ही केलं असतं ऑफिसात गेल्याशिवाय तुम्ही बाहेर सरता ना. कोण येयलो म्हणजे कोण येयलो की फूल स्टाफाक भायर दवरता. कोण तरी येयलो मेळपाक. केदे वेळ केन्ना येयला 4:30 म्हणजे किती सगळो स्टाफूच आहा. म्हणजे कोण येयला म्हणून तुमकां सगळ्यांक भायर दवरलो आनी 1.5 वर जाल्यार तुमी भायरूच आहा. ह्या विशयाचेर बसके उपरांत प्रुडंटान अधिकाऱ्याक गाठलो. तो म्हणटा ऑफिस सावंड प्रूफ ना. बसका खंय कॉन्फिडेन्शियल आशिल्ली. इन्क्वायरी चलतली. पूण इन्क्वायरी चलता जाल्यार आमचे नॉट सावंड प्रूफ न्हू कॉन्फिडेन्शियल आहे. पावणेस त्याच्या उपरांत मागीर अजून मेरेन दवरल्या तेंगे 7 जाय येयली. पावणेस ऑफिस टायमींग बंद करपाक कंप्लीट जाल्यार ती वयतली न्हू आतां. ना पूण केन्नाय नासता न्हू. पण त्यांचा आरोप हा डायरेक्ट की तुम्ही ताका सांगला की मातशें सगळी भायर रावा म्हणून. मातशें पयस राव भायर न्हू. मजगती आपल्या कामा खातीर आयिल्ल्या लोकांक खंय परत वचचे पडले. हांगासर हांव अरावंड 4:30 सुमार येयलो. हांगासर 4:30 येयल्या उपरांत हांव पळयत जाल्यार भायर आसा आनी तेंचे स्टाफूय भायर आसा. हांवें ताका विचारलें कित्याक लागून तुमी भायर आसा. ना तेंचो कोण तरी VIP येयला भितर म्हणून सांगलें तरी म्हाका MH गाडी घेवन. आनी हांव आतां हांगासर गोंयकार आनी हे MH गाडी घेवन भितर दवरला आनी इन्क्लुडींग आमचे गोंयचे स्टाफ गव्हर्मेंटाचे. सो हें कितें चल्लां आतां गोंयांत. गोंयांत सध्या VIP कल्चराचे वारे व्हांवता. राना खात्यांत महाराष्ट्राच्या मनशांक गोपनीयतेच्या नांवान VIP ट्रीटमेंट. मांद्रे मर्डर केसींतल्या दिल्लीच्या संशयिताक पुलिसांकडच्यान VIP ट्रीटमेंट. VIP ट्रीटमेंट मेळटा मात तो गोंयकार सोडून सगळ्यांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवोलेच्या एका कोटीच्या चिटींग केशीन सायबर क्रायम पुलिशेन आनी दोगांक अटक केल्या. आता मेरेनच्या ह्या केशीची ही 7वी अटक. महाराष्ट्राच्या राकेश पाटील आनी सचिन पाटीलाक अटक. दोगूय खंय हवाला ऑपरेटर्स. स्कॅमाचो पयसो घालपा खातीर ह्या दोगांय जाणांक मुखेल आरोप्यांक एक खासा म्युच्युअल बँक अकाउंट दिल्लो. शिवोलेच्या एका 68 वर्साच्या बायलेची डिजिटल अरेस्टा वरवीं 1 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याची घडणूक जानेरात घडिल्ली. सायबर क्रायम पुलिशेन जानेरात 5 जाणांक अटक केल्ली. आता आनीक 2 जाणांक अटक केल्या. In the ongoing investigation into a cheating case in which a Siolim resident was cheated 1 crore rupees, the cybercrime police has now arrested 2 more accused in this case. The arrested accused are Rakesh Patil and Sachin Patil, both are residents of Raigad, Maharashtra. So far, 7 accused have been arrested in this case. The role of these 2 recently arrested accused are that
They are hawala operators and they provided मूल bank accounts to the prime accused, using which the prime accused transferred the cheated amount. The prime accused transferred the cheated amount to other bank accounts. Mukesh Kumar for Prudent. पणजेतले कोर्ट एकदाचे मेरशे मल्टी स्टोरी मल्टी फेसिलिटी बिल्डिंगेन शिफ्ट बऱ्यापैकी पार्किंग स्टेट ऑफ दी आर्ट बिल्डिंगेन आधुनिक साधन सुविधा सयत आता हे कोर्ट चलपाचे पणजेचे सेशन्स GMFC पॉक्सको कोर्टाचे कामकाज आता मेरशे शिफ्ट 10 मार्चा सावन कोर्टाचे कामकाज मेरशे सुरू फाटले 2 सप्तक दुरुस्ते खातीर बंद आशिल्लो पोन्नो मांडवी पूल काल सांजे सावन येरादारी खातीर परत उक्तो पोन्ने डांबर काडून पुराय पुलाचे परत डांबरीकरण केला पूल बंद आशिल्ल्यान फाटले कांय दीस पणजे येवपी लोकांक फक्त नवो मांडवी पूल उक्तो आशिल्लो सकाळी सांजे विधानसभेच्या गेटी मेरेन ट्रॅफिक लागताले 15 फेब्रुवारी सावन बंद आशिल्लो जुनो मांडवी पूल शुक्रार सांजे सावन येरादारीक परत उक्तो केलो पोन्ने डांबर काडून पुलाक परत डांबरीकरण केला फाटले कितलेशे दीस जो ओल्ड मांडवी ब्रिज जो बंद आशिल्लो कामा खातीर म्हणजे रिपेराचें काम चालू आशिल्लें जें काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी फायनली तो व्हेहिकल मुवमेंटा खातीर ओपन जाल्लो आसा फाटले कितलेशे दीस हो ब्रिज बंद आशिल्लो जेजेर जे टारींग डांबर घालपाचें काम चालू आशिल्लें ते खातीर हो रस्तो बंद आशिल्लो जे ट्रॅफिक आशिल्लें तें सगळें डायवर्ट केलें न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान पूण फायनली हेचें जें काम आसता तें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आयच्यान हो जो ओल्ड मांडवी ब्रिज आसा तो व्हेहिकलर मुवमेंटा खातीर ओपन आसतलो मजगती दुरुस्तीच्या कारणाक लागून नवो मांडवी पूल 2 ते 10 मार्च मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून माहिती ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार इंजिनियरा कडेन सरकाराच्या प्रकल्पा खातीर सुचोवण्यो वा वेगळे विचार आसल्यार मांडचे सरकार त्यो फुडें व्हरतले मुख्यमंत्री उलयला विद्यार्थ्यांनी आपले वेगळे विचार सरकारी खात्या मुखार मांडचे बऱ्या संकल्पनांची अंमलबजावणी करतले AI इन कन्स्ट्रक्शन अँड स्ट्रक्चरल डिझायन चर्चा सत्राचे उक्तावण मुख्यमंत्री उलयलो आज दरेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर जाता आता कन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रक्चरल डिझायन क्षेत्रातूय AIचो वापर जाता AI वरवीं अभियंते आता येस जोडीत आसा अभियंत्यांकडेन सरकाराच्या प्रकल्पा खातीर सुचोवण्यो वा वेगळे विचार आसल्यार मांडचे विचार स्विकारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो पण तरी सुद्धा गोंयांत काही गजाली हांव म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशें यूज करपाचें हें तुमी ठरोवपाक जाय टायम टू टायम म्हाका दिसता आयदर इंजिनियरींग बॉडी तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर सजेशन्स जर दीत आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट म्हाजें तर म्हणणें आसा कसलीय सजेशन्स इन ऑल माय इंजिनियरींग डिपार्टमेंट म्हणजे जितकी आसा PWD आसतलें WRD आसतलें सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतलें पण ती सजेशन दीत चलात सजेशन दिवपाची गरज आसा आनी फॉर स्पेशली द न्यू स्टुडंट्स यंग मायंड्स तुमच्या कडेन इनोवेटीव आयडियाज आसात त्यो इनोवेटीव आयडियाज तुमी शेअर करपाची गरज आसा डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा कोण जर डिपार्टमेंटान जुनियर जॉईन जाला तेजो सिनियर आयकना जाल्यार म्हाका येवन सांगा डायरेक्टली तुमच्या सारकेल्या नेशन बिल्डर्स हांव मुद्दामून म्हणटलो इंजिनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर जर कोण तयार करता आसत जाल्यार ऑल आर इंजिनियर्स मागीर तो सिव्हिल इंजिनियर आसतलो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसतलो कॉम्प्युटर इंजिनियर आसतलो यू पीपल आर द नेशन बिल्डर्स प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार भुरग्यांनी बेसीक सायन्स विशय शिकप खूब म्हत्वाचो महाविद्यालयीन शिक्षण हेर विशयान घेवं येता मात बेस सायन्स आशिल्ल्यान विशय समजप सोंपें जाता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो 2047 मेरेन विकसीत भारत करूंक आयच्या पिळगेचो म्हत्वाचो रोल विज्ञान सेतू कार्यावळीन मुख्यमंत्री उलयलो 2047 मेरेन देश विकसीत जावपाचें सपन पळयता आयच्या घडयेक आधुनिकीकरणाचो प्रसार पळयल्यार हें सपन पुराय जावंक वेळ लागचो ना गोंय सरकारानूय ते नदरेन पावलां मारल्या गोंयच्या प्राथमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या प्रोजेक्टाचे मिरामार सायन्स सेंटरान प्रदर्शन जालें भुरग्यांनी बेसीक सायन्स विशय घेवचो मुख्यमंत्री उलयलो आज सगळीं भुरगीं थंयसर प्रोजेक्ट जे घेवन आयिल्ली ती गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं गव्हर्मेंट आनी इट इज अ प्राऊड फिलींग फॉर मी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या विकसीत भारत स्वप्न 2047 जे फुडल्या 25 वर्सां जेन्ना आमी हें स्वप्न साकार जातलें तेन्ना आज आमची 10 वर्सांची भुरगीं आसा ती 35 वर्सांची भुरगीं जातली आनी ती 35 वर्सांची जातली दे वील बी द रिसर्चर एंड सायंटिस्ट इन दॅट टीम हें म्हाका प्राउडली सांगता आसतना खूब बरें दिसता
सायन्सा कडेन स्टुडंट्स वयचे नो डावट इन फ्युचर तेंच्यांनी लॉ स्टडी करचो इन फ्युचर तेंच्यांनी कोणाक आनी कितें करपाचें करचें बट सायन्स बेज घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक क्लियर जाता मॅथमॅटिक्स घेवन करीत जाल्यार तेंचो कन्सेप्ट आनीक चड क्लियर जाता फ्युचरान तेंच्यांनी बाकीचे चूज करूं येता बट बेजीक सायन्स सब्जेक्ट शिकप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तो इनोवेटीव पद्दतीन शिकचो. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.